साइड रे सकाळी 7:43 हुसेन शेख यांनी आमकां कॉल दिले आमचे कंट्रोलाक वालपा फायर स्टेशनाक की मँगो ट्री पडला, रोडार पडला आनी रोड फूल ब्लॉक जाला म्हणून. सो इमिडिएटली आमचो हवालदार पयले अरविंद देसाय एक गाडी घेवन गेलो. पळयता जाल्यार एक व्हडलो आंबो फूल कंप्लीट रोड ब्लॉक जाल्लो. सो इमिडिएटली त्यांनी दुसरी गाडी हेल्पाक आपणाक आपयली. सो इमिडिएटली 2 गाडी आनी आमची स्टाफ जो आंबो व्हडलो पडलेलो आनी फूल ट्राफीक ब्लॉक जाल्लो. सो तेवटेतले गाडी वालपा येवपा आसले. सो टोटली ब्लॉक जाल्लो रोड. सो इमिडिएटली आमी कंट्रोल रूम आमचो मामलेदार सराकय कॉल केलो की आमकां JCBची हेल्प जाय पडटली म्हणून. सो इमिडिएटली तेंच्यांनी आमी ऑलमोस्ट क्लियर केल्लो. सो मागीर तेंच्यांनी JCB बी आमकां दिल्ली. सो जी पीस व्हडले उरलाले ते मागीर आमी JCB यूज करून ते झाड मँगो ट्री पडलेलो तो कुशीक काडलो सायटी आनी फूल रोड ट्राफिकाक क्लियर केल्लो आनी डॅमेज बी तशी कांय जावना. पूण येदो व्हडलो आंबो आसलो की हे करपाक जायनासलो. सो ताका लागून आमी JCB मशीन मागयल्ली आनी आमचे दोनी क्रू अरविंद देसायचो आनी PS गांवकर सिनियर फायर फायटर आनी बाकीच्या फायर फायटरांनी सगळ्यांनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3-4 वरां लागून जो मँगो ट्री पडलेलो रोडार तो अजय पेट्रोल पंपा कडेन सावर्श्यां तो क्लियर केल्लो आसा.